कलेक्टर नॉर्थ हांणी आयोजीत केल्ल्या हाच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर गोंय राज्याचे आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे, गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर बाब दीपक पावसकर, रोटरी क्लबचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हजे मित्र बाब गौरीश धोंड, तशेंच रोटरी क्लबचे कन्व्हेनर सचिन मनसे, तांचे अजून एक दोन मानेस्त बाब अजय मेनन आनी राजेश साळगांवकर. तुमी म्हणटले रोटरी क्लबूय हांगा कित्याक आयला, हांव ताजेर उलयतलों. आमचे दोगूय कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साऊथ, आमचे कलेक्टरेटचे सगळे स्टाफ, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे, डिजास्टर मॅनेजमेंट युनिटाचे सर्वस्वी सगळे स्टाफ, प्रेस मिडिया आनी म्हजे समेस्त सगळ्या गोंयकार भाव आनी भयणांनो, सह्याद्रीच्या बेल्टांत आमी रावपी, म्हादईच्या देगेचेर आमी रावपी, मांडवीच्या कांठाचेर आमी रावपी लोक. मांडवी इदी कोंपलेली, वाळवंटी इतकी कोंपलेली, काळी नदी इतकी कोंपलेली आमी केन्नाच पळोवंक ना. पळयल्ली 1982. म्हाकाय याद आसा, हांव साक्षी आसा. आमी उदक पळयल्लें तें 1982तलें. तेन्ना घरा पडटा ती पळयल्ली. ताज्या उपरांत केन्नाच इतक्या मोठ्या प्रमाणांत उदक हें केन्नाच आयलें ना आनी अशा पद्दतीची मोठी पडझड ही केन्नाच जाली ना. पयलीच फावटी आमी म्हणटा की देव आमचेर कोपलो काय निसर्गाचो रास जालो म्हणून हें संकट आमचेर आयलें हें म्हाका खबर ना. पण तरी सुद्दां ताजो रिपोर्ट करप, ताजो इन्व्हेस्टिगेशन करप ही वेगळी टीम आमची करीत आसाच. बट सरकार म्हणून आमचें कर्तव्य. म्हाका याद जाता ते दिसा सकाळी फुडें संक म्हाका फोन आयलो आनी रस्त्या वयल्यान उदक वचूंक लागलां म्हटलें. हांव 6:30 पर्यंत भायर सरलो. पळय जाल्यार होंडाच्यान भायर सरतो आसता होंडाचो रस्तो कंप्लिटली पॅक जाल्लो. म्हाज्या पयलीं म्हणजे दोनूय डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार हे दोगूय हरवळ्यांतल्यान ऑलरेडी 6 घरांतल्यान तेच्यानी 18 लोकांक भायर काडलेलो. हांवें बऱ्याचशा जाणांक दोनूय कलेक्टरांक फोन केलो जाल्यार आमची पुराय टीम ही ज्या ज्या जाग्यार उदक भरलां थंयसर सगळे जाण ऑलरेडी पावल्या, ऑलरेडी कामाक सुरू आसा. हांव थंयच्यानूच एक एक टप्पो पळयत गेलो आनी कितल्या लोकांक रेस्क्यू करतात. पयलीच फावटी म्हणजे आमी जशें म्हणटा की बोटी तर खूब कडेन वापरल्यो, बट पयली फावटी गोंय राज्यांत हेलिकॉप्टर वापरचे पडले लोकांक रेस्क्यू करपा खातीर. म्हणजे ते हेलिकॉप्टरान येवपाक लोक भिले ही दुसरी गजाल. म्हणजे गांजे गांवांतले लोक जे मदीं उदकान उरले तांकां हाडपा खातीर स्पेशल हेलिकॉप्टरूय धाडले, बट मागीर आमी बोटींतल्यान तांकां सेपरेटली हाडले. अशा पद्दतीचो म्हणजे येद्या व्हडल्या उदकाचो तांडव हो आमी पयलीच फावटी पळयलो. जेणे करून डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम ही अक्षरशः सकाळपासून सांजे पर्यंत उदीक कंप्लिटली वचरी पर्यंत हे सगळे डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम ही त्या उदकाच्या म्हणजे सत्तरी आसतली, दिवचल आसतली, धारबंदळे आसतली, इवन दो इन आमी अस्तोडा भागांत काही थंयसरूय असले. आनी हे सगळें करता आसतना सातत्यान मागीर फायर ब्रिगेड आसतले, पुलीस आसतले, हे सगळे नेवीचे लोक असले. हे सगळे आपल्या परीन पुराय काम करीत आशिल्ले. पयलीच फावटी म्हणजे लोकांक म्हाका खबर आसा, हांवें प्रत्यक्ष पळयलें. एखाद्याचें घर पडटा आसतना ताज्या दोळ्या समोर तेणी पळप हाच्या सारकें आनी वेगळें दुख्ख हें आसूच शकना. कारण हांव जेन्ना 9 वरांचेर म्हज्या कुंभारवाड्यार आशिल्लो, एकट्याचें घर जें पडटालें ती बायल आनी तिजो मिस्टर ही दोगांय जाणां पळयतालीं. तेंच्या घरांत दुख्ख कितें हें म्हाकाय जाणवतालें. त्या खातीर आमी शॉर्टलिस्ट केल्या. ऑलरेडी हांवें जशें म्हटलें की सांगप खूब सोंपें. बाब विश्वजीत राणे हांणी म्हटलें की गोंयांत आयज पर्यंत अशा पद्दतीचे इतल्या तत्परतेन मदत दिवप हें केन्नाच जावंक ना. म्हाका खबर आहा की वेगवेगळ्या पेपरांचेर अजुनूय त्यांना मदत नाही ही वेगवेगळी बातमी येता. बट अनलेस अँड अंटील प्रोसेस कंप्लीट केल्या शिवाय आमी तेंच्या पर्यंत पावंक शकना. त्या खातीर आमी कोणीच इंटरव्हीन न करता गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांच्यांनी सगळो प्रोसेस आमी A to Z तुमच्या लेवलाचेर पयलीं कंप्लीट करा. ना म्हाजें इंटरव्हीन, ना मंत्र्यांचें खंयच्या इंटरव्हीन. आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर स्टाफ आसा हांच्यांनी हांच्याच लेवलाचेर सगळें इंटरव्हीन करून तेंच्यांनी जेन्ना रिपोर्ट सबमीट केलो, आमच्या लक्षांत आयलें की 3 तरेचे लॉस हे एकंदर आमकां दिसून आयले. म्हणजे हांव जे बागायती लॉस जाल्या, शेती लॉस जाल्या तांकां आमी मदत करतले, तांकांय करपाचें आसा. पुराय आमी केंद्रा कडेन मदत मागल्या, ते जाल्या उपरांत आमकां जे शक्य आहा ती मदत आमी करतले. पण घराच्या बाबतींत पळयतना म्हणजे ह्या हातूंतल्यान फक्त जिवीत हानी ही 2 लोकांची जिवीत हानी जाली. एक धारबांदोडा तालुक्यांतले म्हणजे एक बायल जाणटी एप्रॉक्सिमेटली 56 सुमार एज
आनी एकलो भुरगो 42 सुमार एज हो उदकांतल्यान पुला वयल्यान व्हांवून गेलो. दोगांयची जिवीत हानी जाल्या. त्या दोगांयकू तांच्या फॅमिलीक सपोर्ट म्हणून 4 लाख रुपया आमी ऑलरेडी तेंचे डेपॉझिट करपाचे आसा. फक्त तांच्यांनी अजून क्लेम घालूंक ना म्हणून उरल्या. त्या दोगांयकूय 4 लाख रुपया तेंच्या फॅमिलीक सपोर्ट म्हणून दिल्या वयतलो. दुसरी मदत जेचे पुराय घर डॅमेज जालें, जेचें घरूच उरूंक ना अशा पद्दतीच्या लोकांक म्हटल्यार मातयेचें घर आशिल्लें म्हणजे पक्क तेजे त्या लोकांक हांवें रोटरी क्लबाक मुद्दाम म्हणजे त्या खातीर हांव सांगता आसतनाच सांगता की घर पुराय डॅमेज जालें ताका आमी 2 लाख रुपया दिता. जेचें घर मेजर डॅमेज जालें म्हणजे कोणाचो एखादो पारो पडलो घरांतल्यान उदक येवन सगळें पिड्ड्यार जावन गेलें ताका आमी मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपीज दिता. आनी ताच्या सकयल आमी एक 50,000 पर्यंत एक मायनर डॅमेज जालें ताका दिवपाचो आमचो संकल्प आसा. आयज येयल्ल्या लोकां पैकी चडांत चड लोकांक 1 लाख ते 2 लाख रुपया पर्यंतचे सँक्शन लेटर हे आमी दितले. पण जेचें पुराय घर गेलां आमी ऑलरेडी रोटरी क्लबा कडेन आमचे स्टाफ ईशा सावंत आनी रोटरी क्लबा कडेन उलोवपाक सुरवात केली की आमकां खंयचे म्हणजे बाकीचे NGOs आमी म्हटलेलें की जेंका जेंका कोणाक मदत करीन दिसता तेंच्यांनी फुडें येवचें. रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट हे फुडें आयले की अशी जी पुराय घरां पडलेली आसा तांकां आमी मदत करपाची आमची तयारी आहा. रोटरीचे वेगवेगळे डोनर्स फुडें आयले. ईशा सावंत हाणें ते कॉर्डिनेट केलें. हांव कळपा खातीर सांगता 93 हावजीस जी टोटली कॉलॅप्स जाल्या. आमच्या रोटरी क्लबात सांगल्या की ती घरां सरकाराच्या सहकार्यान, हांव जेन्ना सरकाराच्या सहकार्यान म्हणटा तेन्ना आमी जो एक फॉर्म्युला डिरायव्ह केला तोय सांगता. म्हणजे आमी 2 लाख रुपया तुमच्या अकाउंटार ट्रान्सफर केले. रोटरी क्लब आपूण जे आसा हे 2 लाख रुपया घालपाक तयार आहा भितर आनी 4 लाख रुपयाचे व्यवस्थीत रित्या घर हे बांदून तुमकां दितले. बट ताच्या खातीर जे 93 लोक आसा आमच्या ऑफिसांतल्यान म्हणजे कलेक्टर नॉर्थ आसत किंवा कलेक्टर सावथ आसत ईशा तांकां कॉर्डिनेट करतले. तांचे जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करता त्या कॉन्ट्रॅक्टर 4 लाखाचें घर डिझायन करून तुमकां दाखयतले आनी ताका ऑलरेडी आमी दिल्ले 2 लाख रुपया तुमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन डेपॉझीट करचे. रोटरी क्लब त्या कॉन्ट्रॅक्टराक 2 लाख रुपया दितलो आनी तुमकां म्हणजे मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसा 2 म्हयन्या भितर आमी तें घर जें आसा हें बांदून दिवपाची तयारी आसा. कॉन्ट्रॅक्टरूय बी ते शॉर्टलिस्ट करीत आसा. प्रत्येक जाग्यार वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसतले. त्या खातीर तुमी सहकार्य करचें. जेचें पुराय घर केलां तांच्यांनी ह्या बाबतींत जर सहकार्य केलें जाल्यार निश्चितच फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आमी ताका रोटरी क्लब ऑफ इंटरनॅशनल आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाज्या वतीन हे पुराय घर हे करून दिवपाची आमची तयारी आसा. त्या खातीर ज्या 93 फॅमिलीज शॉर्टलिस्टेड आसा तांच्यांनी जर आपलें घर बांदूंक सुरू करपाचें आसत जाल्यार फुडले एक 10 ते 15 दीस मातशें रावचें. आमी आमचो प्लॅन आनी हे ते रोटरी क्लब ऑलरेडी डिसायड करता. तो प्लॅन तुमकां दाखयतले त्या जाग्याचेर. त्याच पद्दतीचें घर एक व्यवस्थीत रित्या म्हणजे तांच्यांनी जो प्लॅन डिझायन केला जे 4 लाख रुपयान व्यवस्थीत घर जावपाक शकता हें घर त्या 93 लोकांक हे आमी बांदून दितले. उरलेल्या लोकांक आमी म्हटलां की 1 लाख रुपया कोणाक 50,000 रुपया हे तांकां आज मॅक्झिमम हांगा येयल्ल्यांक हाज्या व्यतिरिक्त कितलेशेच लोक आसा. आयज आमी फक्त टोकन म्हणून थोड्या लोकांक आफयल्ले. उरलेल्या लोकांक त्या तालुक्यांत आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आसतले, कन्सर्न आमदार आसतलो, मिनिस्टर्स आसतलो थंयचो व तांकां आफोवन तेंचे चेक हे फुडल्या 8 दिसां भितर थंयसर डिस्ट्रिब्यूट केले वयतले. हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या स्थानीक आमदारांनी आसतले, सरपंचांनी आसतले, हे प्रत्येकाक सगळी कडेन मदत ही वेगवेगळ्या जाणांनी केल्या. म्हाका खबर आसा म्हणजे हे पुराय म्हणजे ही खूब व्हडली मदत जरी नासली जाल्यार आमच्या परीत आमी जी मदत शक्य आसा ही तुमकां दिवपाचो प्रयत्न केला. हाज्या व्यतिरिक्तूय बी म्हणजे आमच्या वेगवेगळ्या अजुनूय बी थंयसर खंयचो रस्तो डॅमेज आतां PWD मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलें की इन फ्युचर आमकां प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली ह्यो सरकारा कडल्यान केल्यो वयतल्यो. निश्चितच म्हणजे WRD आसतले, PWD आसतले, ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान आनी इन फ्युचर म्हणजे दावकोण सारकेल्या धारबांदोड्याच्या गांवांत म्हाका खबर आहा की दुसरे दिसा जेन्ना हांव थंय गेलो तेन्ना पुराय गांवूच रातभर तांकां शिफ्ट जावन दोंगरार रावचें पडलें. दोंगरा वयल्यान दुसरे कडेन गेले. म्हणजे अशा पद्दतीच्या गांवांनी इन थोड्या 15-20 दिसां उपरांत वेगवेगळी प्रकारची दुयेंतां येवपाक शकता. ताकाय लागून प्रिकॉशन्स म्हणून आमी आमचे थंयसल्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसतले बाकीच्या सगळ्या जाणांक म्हणजे प्रिकॉशन्स घेवपा खातीर ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. तुमी सगळ्यांनी जर सरकाराक सहकार्य केलें जाल्यार निश्चितच रित्या म्हणजे सगळ्यांच्या एकामेकाच्या सहकार्यान आमकां आमी परत एकदां
म्हणजे रिएस्टाब्लिश करपा खातीर वेगवेगळ्यो विलेज आसतल्यो, वेगवेगळ्यांची घरां आसतलीं, हे तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य आसुनी म्हाका खबर आसा की ह्या सर्वे आनी हेज्या व्यतिरिक्तूय बी जर चुकून कोणाचें घर उरलां, चुकून कोणाच्या घराक आमी मदत करपाक पावना, आमच्या कलेक्टर आसतलो, तलाटी आसतलो, ताज्या पर्यंत जर पावना आसतलो जाल्यार म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे तुमी सगळ्यांक मॅसेज दिवची किंवा प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की तुमी वेवस्थीत रित्या आमच्या थंयसरल्या तलाटी, सेक्रेटरीज किंवा तुमी डेप्युटी कलेक्टरा पर्यंत, मामलेदारा पर्यंत सगळ्यांनी तें लक्षांत हाडून दिवचें की ह्या मनशाचें घर पुराय पडलेलें, अर्दें पडलेलें, बट तुमचे लोक आजून तेजे कडेन पावना किंवा तेणी भरलेलो फॉर्म कदाचित ऑफिसान सारक्या पद्दतीन पावना आसतलो. एक सुद्दां मनीस मदती शिवाय उरचो न्ही, हें म्हजें वैयक्तीक मत आसा. कारण अशा पद्दतीच्या ह्या जो फ्लड येवन गेलो त्या फ्लडात सरकारा कडल्यान प्रत्येका पर्यंत आमी पावचें, प्रत्येका पर्यंत मदत पावची हेच्या खातीर आमी आसा. ह्या मदल्या पिरियडात वेगवेगळ्यो सामाजीक संस्था आसतले, वेगवेगळे लोक हे फुडें आयले, त्या परिसरात गेले, तांच्यांनी मदत केली. हांव त्या सगळ्यांचो सरकाराच्या वतीन ऋणी आसा. रोटरी क्लब इंटरनॅशनल्स हे बी आज आमकां तांच्यांनी हात दिलो आनी जी 93 हावजीस बांदपा खातीर तांच्यांनी जी मदत करपाची दाखयल्या, तुम्ही जर व्यवस्थित रित्या त्यांच्या कडेन कॉर्डिनेशन केलें आसत जाल्यार निश्चितच रित्या जाता तितके बेगीन ती 93 हावजीस म्हणजे आमी जी शॉर्टलिस्ट केल्या ती 93 हावजीस बांदून कंप्लीट जातली. हांवें मुद्दामून कित्याक सांगलें तर बऱ्याच जाणांक सांगपाक खूब दिसता की तुमी कॉन्ट्रॅक्टर घाला बांदा, आमकां तें डिले करपाचें ना, आमकां लोकांक मदत करपाची आशिल्ली, आमकां जाता तितके बेगीन एक्सपडायट करपाचें आशिल्लें. त्या खातीर एखादो जेन्ना स्वयंसेवी संस्था जेन्ना फुडें येता तेन्ना ती तुमच्या बरोबर येतली आनी तुमकां बरोबर घेवन ते बांदतले. त्या खातीर आमी पयशे तुमच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर करतले. तुमी तेंच्या बरोबर वचून हे जर करीत जाल्यार ते जाता तितके बेगीन जातले. आमच्या ऑफिस खंयसरूच कोणाकूच म्हणजे फटयले वयचे ना काय, आमचें ऑफिस दोनूय कलेक्टरेट ऑफिस हे कॉर्डिनेट करतले आनी जाता तितके बेगीन हे सगळो प्रोसेस पुराय करतले. म्हाका दिसता अशा पद्दतीच्या ह्या फ्लड मॅनेजमेंटाच्या कार्यक्रमाक आमचे दोनूय कलेक्टर्स आनी त्यांच्या पुराय टिमीन जे काम केलें, फायर सर्विसीसान काम केलें, पुलीस डिपार्टमेंटान काम केलें, सगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान काम केलें, त्यांच्या खातीर नेटान एक तुमी ताळयो मारच्यो अशें म्हाका दिसता. हांव तांचेय सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बऱ्या पद्दतीचे डिजास्टर मॅनेजमेंट तेंच्यांनी केला. आमकां जर शक्य जालें जाल्यार म्हणजे हाज्या व्यतिरिक्त सर्वे करून आमकां ज्या ज्या जाग्यार आनिकूय बी मदत कशा पद्दतीन करप हाचो विचार सरकार करता आनी निश्चितच मदत जी आसा ती तुमच्या सगळ्या पर्यंत पावतली. हांव देव बरें करूं म्हणटा, म्हजी दोन उतरां सोंपयता. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री सर. जशें तांच्यांनी सांगलें की रोटरी क्लब आयज फुडें सरलेलो आसा की हे जे भाव आसात तांची घरां उद्ध्वस्त जाल्या ती उबी करपा खातीर. त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर सर हांगासर आसात. तांच्यांनी उल्लेख केलो सरान की हांगा पुरा नंतर वेगवेगळ्यो साथी येवपाक शकता, वेगवेगळे रोग येवपाक शकता. त्याचबरोबर पूरग्रस्त भागात पूर येवन गेल्या उपरांत रस्त्याच्यो गैरसोयी आसूं शकता, वेगवेगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गैरसोयी आसपाक शकता. ताच्या खातीर तांच्यांनी PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवप केलें आनी ह्या सगळ्या सरकारच्या कलेक्टीव एफर्ट्सा खातीर तातूंत रोटरी जोड पावलान सहभागी जाता हें सगळें काम करपा खातीर म्हाका दिसता एक बरो व्हडलो निर्णय गोंय राज्याच्या ह्या सगळ्या डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी रोटरी क्लब हांच्या जोड पावलान फुडें सरता. हांव मागता सगळ्यां कडेन की जोरदार ताळयांनी ह्या सगळ्या कलेक्टीव एफर्ट्सा खातीर आमी फुडें रावया की आमच्या भाव भयणांची घरां परत उबी जातली. चड वेळ घेनासतना हांव जे बेनिफिशरीज आसा पयलीं उत्तर गोव्याचे बेनिफिशरीज जातूंतल्यान बिचोली तालुक्यांतल्यान आमी सुरवात करता. हांव सगळ्या बेनिफिशरीजांक विनंती करता की नांव घेतल्या उपरांत बेगिनांतल्या बेगीन व्यासपीठार येवन आपली जी ऑर्डर आसा सँक्शन ऑर्डर्स ती घेवच्यो. सगळ्यांत पयलीं माननीय मुख्यमंत्री सर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी बिचोली तालुक्यांतले जे बेनिफिशरीज आहा तांकां ही मदत दिवची आनी जो स्टाफ आसा तांच्यांनी ही मुख्यमंत्र्या कडेन ताजे सँक्शन ऑर्डर्स दिवचे. सगळ्यांत पयलें नांव कॉल आउट करता विश्वास अंकुश चावडीकार, मातशें फुडें येवचे. ताच्या फाटोफाट वैशाली वसंत परब हांच्यांनी व्यासपीठार येवचे. गुरुदास R नायक, खाजनवाडा पाळे हांच्यांनी व्यासपीठार येवचे. मागीर आनंद येसो सुर्लेकर हांच्यांनी व्यासपीठार येवचे. वेणू उत्तम नायक आणि किरण शिवराम नायक हांच्यांनी तयार रावचे. वैशाली वसंत परब ही मदत स्वीकार करता.
गुरुदास आर नाईक हे मदत स्वीकार करतात. आनंद सुर्लकर, वेणू उत्तम नाईक यांच्यानी फुडें येवचे आणि किरण शिवराम नाईक हे बिचोलच्या मुखेलमंत्र्यांनी स्वतः आपल्या हातीन सकयल वचून काही मदत दिलेली असा. तसेच मानेस्त आरोग्य मंत्री आणि सत्तरीचे आमदार विश्वजित राणे यांना विनंती करतात. मानेस्त मुखेलमंत्र्यांक विनंती करता की सत्तरीचे जे काही लोक हांगासर आसात तांकां मदत दिवची. उत्तम शाणो गावडे हांच्यानी फुडें येवचे. ताच्या फाटोफाट नारायण बाला गावडे, बारकेलो बाळा गावडे, सूर्याजी गावडे, श्रीकांत ए सावयकार, शोभा ए सावयकार हांच्यानी फुडें येवचे. शोभा सावयकर, व्यंकटेश एल सावयकार, मातशे बेगीन येयात. मनोहर आर सावयकार हांच्यानी तयार रावचे. मनोहर आर सावयकार, कृष्णा व्ही सावयकार हांगासर व्यासपीठा कडेन बेगिनांतल्या बेगीन येवचे. विष्णू पी सावयकार हांच्यानी व्यासपीठा कडेन येवचे. विष्णू पी सावयकार, सुरेश यशवंत गावडे, शोभा प्रकाश गावडे, अरुण नाव घेऊन नका, अरुण नाव घेऊन नका ना, पुढे असतले सुरेश यशवंत गावडे फुडें येवचो. ताच्या फाटोफाट शोभा प्रकाश गावडे, विन्सेंट डिसोजा, लक्ष्मी हरिजन आणि लीला हरिजन हांच्यानी बेगीन हांगासर येवचे. शोभा प्रकाश गावडे तसेच विन्सेंट डिसोजा फुडें येवचो. लक्ष्मी हरिजन फुडें येवची. लक्ष्मी हरिजन कोण? लीला हरिजन फुडें वचत. निळू हरिजन फुडें येयात. पांडुरंग हरिजन, पांडुरंग हरिजन विद्या ए सावयकार बेगीन फुडें येवचे. पांडुरंग हरिजन हांकां दिवपाचे. पांडुरंग हरिजन रिप्रेझेंटेटिव्ह. विद्या सावयकर फुडें येयात. रॉबर्ट ए फर्नांडीस, रॉबर्ट ए फर्नांडीस फुडें येवचे. गोविंद के नाईक सत्तरीचो पाडेली, गोविंद के नाईक. रुक्मिणी पी गांवकार, अरुण आर सावयकार तांच्यांनी परत येवचे. अरुण सावयकार. रुक्मिणी गांवकार कोण? पुढे वच, पुढे वच, तू पुढे वच. अरुण सर जरा. नीता मनोहर गावडे मातशी बेगीन येवची. चित्रा राजेंद्र गांवकार तयार रावचे बेगीन हांगासर व्यासपीठा कडेन.
नीता मनोहर गावडे पुढे येऊ. चित्रा राजेंद्र गावकर पुढे येऊ. सुहासिनी सुहास गावडे पुढे येऊ. सुहासिनी गावडे. सुहासिनी. देवकी देऊ गावकर पुढे येऊ. रत्ने तोळियो गावडे पुढे येऊ. देवकी कोण? देवकी तू पुढे ये. तू पुढे वळ, पुढे वळ. तू पुढे वळ. शेवंती आर गावकर. शेवंती आर गावकर. शंकर के नाईक. शेवंती आर गावकर आणि शंकर के नाईक पुढे येऊचे. त्यांच्या पाठोपाठ मधु एस नाईक 70चं शेवंतीच्या वतीने प्रतिनिधी. शंकर के नाईक यांच्यानी पुढे येऊचे. मधु एस नाईक कोण? सखाराम व्ही नाईक पुढे येऊचे. या उपरांतचे एक 5 चेक असा हा विनंती करता 5 ऑर्डर्स असा मानेस्त विश्वजित राणे यांच्यानी आपल्या हातीन दिवचे. सखाराम व्ही नाईक जाल्लो आसा. सुरेश के नाईक. सुरेश के नाईक फुडें येवचो. रुपा एस नाईक. शिवदास बी नाईक. वैभव शिवदास बी नाईक. तुमचे नाव काय? रुपा एस नाईक. रुपा आणि शिवदास बी नाईक. माया आर नाईक फुडें येवची. माया आर नाईक फुडें येवची आणि आनंद गावडे यांच्यानी फुडें येवचे. सर 70 तालुक्याचे ऑर्डर्स घेऊन चाललेले असतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच हांव मानेस्त PWD मिनिस्टर पावसकर सर हांकां विनंती करता आणि CM सराकूय विनंती करता तांच्यांनी दोगांनी मेळून साऊथ गोवाचे जे सँक्शन ऑर्डर्स आसा त्यो त्या बेनिफिशरींक दिवच्यो. फोंडा तालुक्याची पहिल्यांदा नांवां वाचता. शंभा व्ही फट्टे हांच्यांनी व्यासपीठा कडेन येवचें. ताच्या फाटोफाट महादेव विठ्ठल फट्टे हांच्यांनी येवचें. सूर्या प्रभाकर गांवकार. संदीप सोमनाथ नायक. सूर्या प्रभाकर. संदीप सोमनाथ नायक. रोहिदास राघोबा नायक हांच्यांनी फुडें येवचें. प्रमोद रायू नायक. प्रमोद रायू नायक. विकी काशीनाथ उजगांवकार. बर्नाडो झेवियर गोम्स. बर्नाडो गोम्स. रवींद्र देऊ नाईक. एडिसन फर्नांडीस. मातशे बेगीन फुडें येयात. रवींद्र देऊ नाईक आणि एडिसन फर्नांडीस फुडें येयात. कमलाकर डी सादले हांच्यांनी फुडें येवचें. कमलाकर डी सादले हांच्यांनी फुडें येवचें. कमलाकर डी सादले ना. जर प्रतिनिधी कोण ना जाल्यार हांव आयज येवंक ना अशें म्हणटा. ओके. तुमचें नांव कितें? पुन्हा आयकूं. कमलाकर डी सादले हांच्या वतीन प्रेमावती गुरुदास नायक हांच्यांनी फुडें येवचें. राजश्री गणपत नायक हांच्यांनी येवचें.
प्रेमावती गुरुदास नाईक पुढे येऊ. राजश्री रोहिदास जलमी यांच्यानी पुढे येऊचे. अंकुश भास्कर जलमी यांच्यानी पुढे येऊचे. संजय नाईक कडसाळ खांडेपार यांच्यानी पुढे येऊचे. यशवंत विठोबा गावडे यांच्यानी पुढे येऊचे. रोहिदास, अंकुश, संजय, यशवंत विठोबा गावडे, त्याच्या फाटल्यान लक्ष्मी जलमी यांच्यानी व्यासपीठाकडे येऊचे. प्रेमा के गावकार यांच्यानी तयार राहूचे व्यासपीठाकडे. चंद्रकांत देऊ नाईक यांच्यानी व्यासपीठाकडे येऊचे. प्रेमा के गावकार, प्रेमा के गावकर, चंद्रकांत देऊ नाईक, श्रीमती संजना सुधाकर गावकर खोतीगाव काणकोण. श्रीमती संजना सुधाकर गावकर खोतीगाव काणकोण ते किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हांगासर येवचे. आणि हाच्या उपरांत धारबांदोडा तालुक्याचे जे लाभार्थी असतात त्यांची नावां जाहीर करतात. लक्ष्मी अंकुश गावकर धोकुंड धारबांदोडा. लक्ष्मी अंकुश गावकर, त्याच्या फाटल्यान श्री बाबूश गुणो गावकर, विजय कुमार मोहिते आणि कमलजी गावकर हांच्यानी व्यासपीठार येवचे. कमल के गावकर, नॉर्थ गोवाचे जवळजवळ 44 लोक आणि साऊथ गोव्याचे 25 लोक लाभार्थी जे पूरग्रस्त आशिल्ले तांकां ही मदत आयज हांगासर मानेस्त मुखेलमंत्री आणि सगळे मानेस्त मंत्री सगळ्या बेनिफिशरींक सरांच्या वतीन सांगूंक सोदता की जे तुमच्या हातीन कागद दिल्लेलो आसा एनवलपान ती सँक्शन ऑर्डर आसा आणि तुम हय कॉन्टॅक्ट करचे सांगा सर प्लीज. तुमकां सगळ्या जाणांक दिल्या ती सँक्शन ऑर्डर आसा. तुम्ही जो अकाउंट नंबर दिला तेजेर फाल्यां सांजे पर्यंत फाल्यां जातले पयशे मरे फाल्यां ट्रान्सफर काय परवा जातले मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम सोमार पर्यंत पयशे 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया हांव एक दीस चड घेता. सोमार दीस सांजे पर्यंत तुमच्या अकाउंटाचेर हे पयशे ट्रान्सफर जातले. ओके, चुकोन कोणाच्या अकाउंटाचेर जर पयशे ट्रान्सफर जावंक ना जाल्यार तेणी ती सँक्शन ऑर्डर तलाट्या कडेन दिल्यार जाता. तेजो नंबर जर चुकलो आसत जाल्यारूच फक्त अकाउंटार पयशे पावचे ना. म्हणून पयलीं एकदां तुमी दिल्लो नंबर एकदां चॅक करा. सोमार दीस सांजे पर्यंत पयशे हे तुमच्या अकाउंटाचेर पावतले. आणि पुराय घर जेचे डेमोलिश जालां तेणी हे पयशे घर बांदपाकूच जाय म्हणून रोटरी क्लब आणि आमचो ऑफिसर तुमकां कॉर्डिनेट करी पर्यंत ते पयशे काढून तुम्ही घर बांदून वचूं नाका. तुमकां जशें सांगलां पुराय घर बांदून दिवपाचे. हे पयशे जर डायरेक्टली आमच्या मनशाच्या उजीर फाल्यां सकाळी कॉन्ट्रॅक्टराच्या बरोबर ते वेवस्थीत बसून तुमचो घराचो प्लॅन तुमकां दाखयतले, बांदपाक सुरू करतले. नाल्यार जातलें कितें खबर आहा, सरकारान दिल्ले पयशे तुमी मोडशात जाल्यार परत घर बांदपाक आनीक पयशे शॉर्टेज पडटले. आमकां तुमचें घर बांदून दिवपाक जाय म्हणून हांव सांगता जेचे घर पुराय पडलेले आसा, जे आमच्या लिस्टान 93 लोक आसा, जाय जाल्यार ते रोखडेच तुमकां तलाटी कॉन्टॅक्ट करतले की तुमचें घर बांदपाक आमी फुडल्या 4 दिसां भितर
एक तुमची मिटिंग घेऊन त्या गावात म्हणजे कोणाची 4 घरां 5 घरां थंय रोटरी क्लब आणि कलेक्टर ऑफिस हे कॉर्डिनेट करून तुमकां सांगतले त्या खातीर तेंच्यांनी मात 2 लाख रुपयाचे एकूय पयशे मोडू नाकात. तांच्या बरोबर कंबायन येवन तुमकां घर बांदून मेळटलें म्हणून सांगता. बाकीच्यांनी घर बांदपा खातीर पयशे युटिलायज करचे. सोमार पर्यंत येतले. देव बरें करूं. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने तुमकां सूचना दिला तिचे तुम्ही पालन करतले आणि व्यवस्थित ही अमाऊंट तुमच्या अकाउंटार आयल्या उपरांत तिचो विनियोग जातलो. रोटरी क्लबाच्या माध्यमांतल्यान जे फुडले गोष्टी करपाचे आसा ताका तुम्ही सगळे सहकार्य करतले अशी आशा बाळगता आणि सुंदर नियोजना खातीर धन्यवाद दिता सगळ्या गव्हर्नमेंट सिस्टमीक आणि या सगळ्या गोष्टी ज्यो घडोवन हाडल्यो या सगळ्या इन्वॉल्व आसलेल्या प्रत्येक स्टाफा खातीर एक धन्यवाद दिता. पूण तरी सुद्धा खंयचो सुवाळो घडोवन हाडटना प्रत्येक मनशाच्या हातभार थंयसर लागलो आसता आणि हाचे एक वोट ऑफ थँक्स हाचे आभार प्रदर्शन करपा खातीर हांव आपयता श्री राजेश आजगांवकर सर डेप्युटी कलेक्टर बार्देस हांकां की तांच्यांनी उपकाराचे उलोवप 2 शब्द हांगासर सांगचे. धन्यवाद. एक नवीन गोष्ट हांगासर इंट्रोड्यूस करपाची थारायल्ली. जे हांगासर बेनिफिशरीज आसात तातूंत विश्वास चावडीकर हे आसात. सगळ्यांच्या वतीन 1-2 उतरां तांच्यांनी एक ग्रेटिट्यूड म्हणून हांगासर तांच्यांनी एक जे तांकां फिलींग आयलें तांच्यांनी सांगपाची विनंती आसा. तांच्यांनी फुडें येवचें. व्यासपीठार सगळ्यांचे स्वागत करता आणि तशेंच तूं आमचे सगळे हे घेतले पयशे घेतलेले तेन्ना आमी आतां पूर जाल्लो पळय तेन्ना आमचो CM असो एक भोंवला पळय आमच्या वांगडा. तो कोणूच असो भोंवना अशें तेणी तितलें काम केलां आमच्या खातीर. तेन्ना हांव तेजे सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. आनी तशें आमचे तलाटी सेक्रेटरी मामलेदार सगळे बिचोलेचे जे पळय हे आहा तेचे सगळे आमच्या गांवांत भोंवन आमच्या गांवांत सगळ्यांनी बरेशेन हे केल्ले आसा. आमकां हातभार लायल्लो आहा सगळ्या भोंवन तिकडे बिचोले एका एरियेक. तेन्ना हांव सगळ्यांचे आभार मानता आनी देव बरें करता. On behalf of State Disaster Management Authority, I thank the Government of Goa for speedy disbursement of gratuitous relief. Also grateful to the Honorable Chief Minister, Sir, Honorable Health Minister, Sir, Honorable PWD Minister, Sir, District Rotarians on the desk, Revenue Department and especially District Administration, right from the Collector to the Talatis and also to all those beneficiaries, press, institution of Menezes Braganza Auditorium, who have made this disbursement successful. I once again extend my heartfelt gratitude to all those present here and wish you all pleasant evening. Thank you. सगळ्या